आज आम्ही हांगा सगळीं जमलेली आसा की आमचेर एक असो प्रसंग येयलो की एका घरातली 7 जाणां पॉझिटिव्ह मेळिल्ली आसा। पयलीं तेंचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह येयल्लो पण परत काल कन्फर्म करून परत तेंचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयल्ली आसा। सो तेका लागून आमचो वॉर्ड नंबर 10 आमचेर एक व्हडलो प्रसंग येयल्लो आसा। सो आमी एक आमच्या सरपंचाक फोन मारतकीर सरपंच आमच्या वांगडा सकाळ पासून हांगा हजर रावल्लो आसा आणि तेणी फर्स्ट प्रिफरन्स म्हटल्यार पहिल्यान पयलीं हांगासर सॅनिटायझेशन केल्लें आसा। तशेंच आमच्या एमएलएक फोन मारून तेणी मेडिकल टीम हाडून आजूबाजूची त्यांची नेबरिंग म्हणजे तांकां टच आसा तेंचे सगळ्यांचे स्वॅब घेतलेले आसा, टोटल 20 जणांचे। Now, as we see more and more COVID-19 cases in Vasco, Chikalim has also come under the scanner with 7 positive people. All are coming from the same family. They come from ward number 10. Our Sarpanch, Sebi Pereira, along with proper guidance and support from our local MLA, Movin Godino, has addressed the situation and has taken all preventive measures to stop the further spread of the virus. Now, almost 20 people have been tested and we are waiting for their test results. Meanwhile, the entire area has been sanitized thoroughly and people have been asked to be quarantined at their home. Now, all the people who came in close contact with the 7 people have come forward and have done their testing as well. And we are waiting for the results. And I'm very thankful to our Sarpanch, Mr. Sebi Pereira, for showing good support, active support, and he's been there entire morning to look after the entire situation. We are thankful to Village Panchayat Chikalim, Sebi Pereira, and our MLA, Movin Godino. युवराज वळवयकार, पंच मेंबर वार्ड नंबर 9 विलेज पंचायत चिकाली। तांकां सगळ्यांक खबर आसा की वार्ड नंबर 10 जशें की केस एकाच फॅमिलीन 7 केसी जाल्यो। त्या हे जायना फुडें सरपंचान पयलें पाऊल उबरून आमच्या एमएलएक कळोवन मिनिस्टराक कळोवन आमची मेडिकल टीम हाडली हांगर आनी टेस्टिंग करून घेतलें। फूल वार्ड अख्खो वार्ड सॅनिटायज करून घेतला। त्यांच्या आदारान बाकीचे आतां हे टेस्ट पॉझिटिव्ह जर येत जाल्यार तेंच्यांनी सांगलां आमकां की आमी अख्खो वॉर्डूय हे करून घेतले, टेस्ट करून घेतले। तेंचो सदांच आमकां बरो आदार आसता, आमच्या सरपंचाचो सदांच बरो आदार, व्हडलो आदार आसता। तो एक उल्याक आमकां सदांच पावता थंय आनी तेंच्यांनी इतकी हे बाळगल्या की हो कोरोना स्प्रेड जावपा खातीर न जावपा खातीर भरपूर प्रयत्न केला। नाजाल्यार ह्यो जर आमी जर हे घेवन आसल्यो, प्रिकॉशन्स घेवन आसल्यो जाल्यार ह्या एका घरांच्यान सगळ्या कडेन पसरपाची भीती आसलेली। ही आयज आमी सगळे हे करून टेस्टिंग करून घेतला आनी असोच तेंचो सपोर्ट आसता आमकां। त्या खातीर आमी तेंचें देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमच्या आमदाराक मंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा।